मारपटी आमी पळयता इगर्जेक मनीस येता थोडे फाटी वांडो आसनांत पाप बरें येता आनी मिसायक जाय म्हण येता पाटी येताना खाली पांयांनी पाटी येता न्ही गी थोडे फाटी पर्स येता पर्स आसना कित्याक आमचें मन इगर्जेंत आराधन करूंक न्हय बगार आमचें मन वस्तू व्हरोंक तशें जाताना दूख भोगता कारण म्हजो भावार्थ घट ना म्हूण कळटा हेरांक आनी ह्या कारणा पासत म्हजें जिवीत हांवें बरें करून बांदूंक प्रयत्न करचें. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक फामाद इंजिनियर आपणे मस्त बिल्डिंगांक स्केच सगळी दिल्ली आनी ताच्या काजाराची 25 वर्सां एमसीन बैले लागीं विचारलें तुजो नवरो कसो तूं ददोशी आसा गी तुज्या न्हवऱ्यातान हाचे सगळे सैरे तशेंच व्हडले व्हडले ताचे इश्ट इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर पुरो आसले मुखार हाका एकच फावटी गम सुटोंक सुरू जालो आतां हें कितें म्हणटा गे कालें करचें आतां म्हणून उलोवन आसतना म्हणलें तें म्हणलें कोणूच दादोशी करूंक जायना पूण हांव दादोशी आसां कोणाच्यानच दादोशी करूंक जायना पूण हांव दादोशी आसां. मोगाच्या भाव भयणीनो बिल्डिंगाची कितें म्हणटात सुंदरता ह्या ताची सोबीतकाय पेंटान दिसता पूण ताचें बलिश्टपण कितल्यांक बिल्डींग घट आसा म्हणून तें मातये पोंदा लिपोवन आसा फावंडेशन बुन्याद त्या बुन्यादीचेर आसा. तशेंच आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमच्या जिविताची बुन्याद आमी करच्या सेवेंत आमी करच्या वावरांत आटापूण ना बगार हांवें भितर म्हजें जिवीत कितलें घट्ट बांदलां म्हणून तें भितर जेजूच्या त्या मावल्यांचेर ताच्या उतरांचेर बांदल्यार मात्र तें सुफळ उरता. एक दोन दाखले तुमकां दिवंक संवसारार कितें चलता म्हणून 9-10 वर्सां दोगां तरणाटी इश्टगातींत आसलीं 11 खाजर जालीं खाजर जाल्या थोड्याच म्हयन्यांनी खाजर मोडलें. ताच्या मागीर ताच्या इश्टांक आनी पुराय इसारतना कितें अशें जालें तुमी ताच्या सांगात आसल्यात न्ही तुमी मस्त जण इश्ट व्हडलो ग्रूप तुमचो तांचे मदीं इतलो मोग आसलो ना फादर मोग खंय फकत इमोशन्स आनी कुडीची ओडणी आमकां कळीत आसलें तितली बऱ्या तरान जियोंक जावचें ना म्हणून मागीर कित्याक तुमी सांगूंक ना तांकां सांगल्यार फादर आमची इश्टगात मोडटा न्ही म्हळ्यार थंयसर स्वताचेर नितीचेर प्रामाणीकपणाचेर इश्टगाती ना काजारी जिवीत ना. जर म्हजें जिवीत काजारी जिवीत सोंसणिकायेचेर दयाळायेचेर मोगाचेर बांदून ना ती फावंडेशन ना क्रिस्ती मावल्यां थंयसर तें उरोना कारण उरल्यार कितें म्हणटात पेईंग गेस्ट एकाच घरांत आसात भाडें दिवंक ना तितलेंत पूण गेस्टा भाशेन न्हवरो बायलेक बायल न्हवऱ्याक गेस्ट अशें आमचें जिवीत तें एक दाखलो दिलो जर आनी एक कालत आस्पत्रेक येता आसतना पाद्र्या आपण अडोंक थंयसर फादर फ्रांसिसाक ताच्या गांवचे थोडे मेळ्ळे आनी तेय आस्पत्रेक आयिल्ले तांणी एका मनशाक दाखोवन म्हळें फादर 25 वर्सां पयलें आमकां क्रिस्ताक वळख करून दिलें तें म्हळ्यार क्रिस्तांव आसले क्रिस्तांव जाल्ले 5 कुटुंबां एक न्हय अक्रिस्तांव आसले क्रिस्तांव जाले आनी आमकां जर इतलो घट्ट भावार्थ दिला तर तो बेड्डार न्हिदला पळय ताचें तावन कारण तो आमचो गॉड फादर आनी ताणें आमकां दिल्ली ती मावल्ल्यां ताचे तावन आमकां क्रिस्ताची वळख जाली आनी त्या क्रिस्ताच्या वळखीन आमी 25 वर्सां पयलें क्रिस्तांव जाले हांव आनी त्या देखून ताका मेळोवंक आमी सगळीं आयली हांव कारण ताणें आमकां बरें मावल्ल्या दिल्यांत. मोगाच्या भाव भयणीनो ही 2 गडीत हांवें तुमच्या मुखार दवरली कारण इतलेंच
हर एका जिविताक जावंक पुरो, बिल्डिंगाक जावंक पुरो, ह्या रुखाक जावंक पुरो, लिपोन आसलें एक बुन्याद गरज आसा. रुखाक घट्ट पाळां जाय, बिल्डिंगाक घट्ट बुन्याद जाय, जिविताक घट्ट मौल्यां जाय. जर म्हज्या जिवितांत मौल्यां नात तें जिवीत तुटोन पडटा. हाका दाखले हांवें दिवचें म्हणना. तुमच्याच जिवितांत तुमी पळयल्यार जर एक भुरगो बऱ्या तरान शिकत जाय, हांवें मुखार पावो जाय म्हणून जाणवाय आपणाय जाय, हांवें तालंतां आपणाय जाय म्हणून काम करना, ताका बरें काम मेळना. जो बरो कर शिकना ताका बरो हुद्दो मेळना. आनी म्हजें जिवीत आनीकी आपुरबायेचें जाय जाय. ह्या संवसारांत कोणेय सारल्यार बरो इंजिनियर या बरो डॉक्टर कोण म्हळ्यार बोट दाखय जाय म्हजे थंय म्हणून कोण चिंतिना तो फामाद जायना. आनी त्या देखून जेजून म्हणची आज उतरां पळया, तो सतत सांगता तुमच्या घराक वारें वादळ मारतेलेंच, पूण वारें वादळ निर्धार करता तुजें घर रेंवेर बांदलां गी या कडपार बांदलां गी म्हणून. जर म्हजें घर कडपार बांदलां, कितलेंय वारें वादळ येवं दी, कितलेय समस्या येवं दीत, कितलेय प्रॉब्लेम्स येवं दीत, तें घर घट्ट उरता, शाबीत उरता, कारण ताचें फावंडेशन घट्ट आसा. जर ताचें फावंडेशन घट्ट ना तें वारें वादळां पडटा. त्या देखून द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डींग डिपेंड्स ऑन हाऊ स्ट्रॉंग अँड हाऊ सॉलीड इज युअर फावंडेशन. तशेंच क्रिस्ती जिवितांत तुजो भावार्थ, तुजो मोग इज द फावंडेशन. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आपुरबायेन आयकोंक मेळटा, जो कोणा कडेन भावार्थ आसा, विश्वास सांबाळटा आनी त्या प्रामाणीक राष्ट्राक आमी भितर सरोंक दिवया म्हणून. थंयसर म्हळ्यार विश्वास सांबाळटा. आनी थंयसर म्हणटा आमकां एक कोट्या शहर आसा आनी ह्या आमची राखण करूंक कोण आसा? सर्वेस्पर दुर्ग म्हळ्यार दोरो बांदता म्हणून. त्या शहराच्या भोंवतणी दुर्ग म्हळ्यार दोरो आनी पागोर बांदता म्हणटा, सर्वेस्पर बांदता, कारण ताचें थंय भावार्थ आसा. त्या देखून त्यो तीर मोन आसा, ताचें मोन तीर आसा आनी विश्वास सांबाळटा म्हणून थंयसर बरयलां. कोण विश्वास सांबाळटा आनी तीर मोन आसा, दृढ मोन करता देवा थंय, ताका देवूच आदार दिता. कश्ट उणें जातात म्हणून न्हय, नो, जेजून सांगचें कश्ट उणें जायनात, पूण देव सांगाता रावता आमच्या कश्टांनी, आमच्या दुखांनी. कित्याक एक भांगर कशें उज्यांत घालून लासतात, तशें आमच्या भावार्था वरवीं आमचो भावार्थ देव परिक्षा करता आनी थंयसर कश्ट मुखांतर परिक्षा जाताना तें नितळ जाता. आमचें जिवीत तशेंच नितळ जाता. त्या देखून सबारपटी हांवें सांगचें आसा, कोणाची वस्तू तेणें पडल्या जाल्यार ती आपडो नाका. तो मनीस सोदून येताना ताका थंयसर मेळ्ळी जाल्यार कितलो प्रामाणीक लोक हो, हेरांची वस्तू आपडनातलो म्हणून तुका एक आपल्यात मनांत बेसांव दिता. ती थंयच उरोंक सोड, तुजे खातीर दुसरे कडेन दवरनाका या हेरांक दिनाका या तूंच व्हरनाका. बघा ती थंयच सोडू, खंडीत जावन तो फाटी सोदून येताना ताका मेळटात. जर हर एकल्यानी तशें केलें सोमा जाता. सबारपटी आमी पळयता, इगर्जेक मनीस येता, थोडे फावटी वांडो आसनात, पाप बऱ्या तरान मिसायक जाय म्हण येता, फाटी येताना खाली पांयांनी फाटी येता न्ही गी. थोडे फावटी पर्स येता, पर्स आसना. कित्याक? आमचें मन इगर्जेंत आराधन करूंक न्हय, बगार आमचें मन वस्तू व्हरोंक. तशें जाताना दूख भोगता, कारण म्हजो भावार्थ घट ना म्हूण कळटा हेरांक. आनी ह्या कारणा पासत म्हजें जिवीत हांवें बरें करून बांदूंक प्रयत्न करचें. त्या देखून थोड्यो संगती, 4 संगतीचेर आमच्या गमान व्हरया. एक, म्हजो भावार्थ घट्ट बांदया. म्हजो भावार्थ हांवें स्विकार केल्लो भावार्थ तो हांवेंच वाडय जाय, हांवेंच रुता करी जाय आनी सदांय मागणें ध्यान हांवें वाडय जाय. एक घडीत हांगासर सांगता कशें भावार्थ घट करचो गी म्हणून. एक चेडूक आजार जालें,
काजर जाल्या उपरांत न्हवऱ्याच्या घरा गेलें. न्हवरो भयंकर रागेश्ट. सदांय आवयन रांदले बरी बायल रांदिना म्हणून कान्न प्लेट असे उडयली खंय 1 दीस 2 दीस 3 दीस. आनी हट्ट धरलें हांव कितें जाल्यार फाटीं उलयना कांय म्हणना म्हजें जेवण हांव इम्प्रूव करतां ताका पसंद जावचें बरी करतां म्हणून तें दट रावलें. कारण इतलेंच ताच्या घरा ताच्या आवयच्या घरा सकाळीं मागणें सांजेर मागणें आनी सदांय एकामेकाक बापायन आवयन बोगसूचें ताणें पळयल्लें. एकामेकाक झगडे जाल्या उपरांत तांणी मोग करचो पळयल्लें. एकामेकाची सेवा करचें पळयल्लें. त्या देखून त्या घरा सेवा आसली मोग आसलो आनी थंयसर मागणें आसलें सकाळीं सांजेर. त्या मागण्याच्या बोळान भावार्थाच्या बोळान सेवेच्या बोळान तें तशें करूंक ताका जालें. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो संबंद आमी बांदी जाय. संबंद देवान दिवचो आमी दिवचो म्हूण चिंताव ना. आमी घडचो म्हणून आमी चिंताव ना. देवान दिवचो. हांव कितले फावटी आयकतां अनैतीक संबंध कित्याक अशें कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्याच संबंदाक मोल दिना. हांवें मोल दी जाय हांवें मान दी जाय दुसऱ्यांनी न्ही. त्या देखून काजाराची आंगवण जावंक पुरो आमच्यो आंगवण्यो जावंक पुरो त्यो थंयसर करता आसतना सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें हांव विश्वासी रावतां. ते विश्वासी रावता म्हाका खबर ना. तो विश्वासी रावता म्हाका कळीत ना. हांव विश्वासी रावतां म्हणून हांवें सांगचें. म्हजें उतर हांवें सांबाळचें. हांवें दिल्लें उतर ताणें दिल्लें उतर म्हाका कळीत ना. ताणें दिल्लें तें हांवें दिल्लें उतर हांवें सांबाळचें. ते दाडा मात्र संबंद घट जातात. एक रिलिजियस आपल्या जिवितांत ताची बुन्याद जाय विधेयपण दुबळीकाय आनी निश्कळपण आनी हे तिनी तर ताणें दिल्ली आंगवण हांवें दिल्ली आंगवण हांव सांबाळना तर ताका मोल ना. म्हज्या जिविताक मोल ना. म्हजो देवा ते संबंद घडूंक जायना कारण त्या संबंदाक हांवें मोल दिवंक ना. तशेंच काजारी जिवितांत जर एकामेकाक मान दिनात एकामेकाक मर्याद दिनात एकामेकाक आदार दिनात तर कोलो संबंद तो. त्या देखून हांवें तो संबंद घट्ट बांदचो. तिसरें म्हजें करियर हांवें बरें बांदचें. हार्ड वर्क इज द फावंडेशन ऑफ माय करियर. हांवें बरें बांदचें म्हजे खातीर म्हणी एटलिस्ट म्हजे खातीर हांवें बरें शिकचें बरें बांदचें म्हजें जिवीत क्रिस्तांवांनी. कारण हांवें दुसऱ्यांक आदार जाय तर म्हज्या जिवितांत हांवें म्हजें करियर बांदी जाय. त्या देखून एकामेकांक सहकार दिवचो. कुटुंबांत सगळ्यांक चेडक्यांक चेडवांक इक्वल तातूंत उणें चड करूंक ना. इक्वली अवकाश दिवचे आनी इक्वली सगळ्यांनी आपणाच्या बुद्धवंतकाय देवान दिल्ल्या कुर्पेक वळख जावन बांदचें आपलें करियर बांदचें आनी त्या करियरा मुखांतर कुटुंबाक आदार दिवचो दुबळ्यांक आदार दिवचो. आनी चवथें जावन आसा म्हजी सेवा. म्हजें काम जाल्या उपरांत म्हजें जिवीत हांवें घट्ट बांदल्या उपरांत जें कितें म्हज्यान बरें करूंक जाता इगर्जेन जावंक पुरो म्हज्या शेजारा जावंक पुरो म्हज्या वाड्यान जावंक पुरो खंयसर म्हाका जाता थंयसर हांवें सेवा दिवची. ल्हान सेवा अशी ल्हान सेवा दिता आसतना ल्हान हाणी कुडी हाडला. ल्हान 4 जाणां 5 जाणांनी करतना व्हड्ड जाता. सगळ्यांनी सेवा दिता आसतना घरांत घर सोबीत जाता आनी सर्ग जाता. तुमचें जिवीत म्हजें जिवीत सर्ग जावं दी. आमेन. 2026 वर्सा 2 जुबल्यो आमी संभ्रमता. कार्मेलीत मिस्तेक कुर्साचो सांजवाव सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात. तशेंच पोवी सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरन कार्मेल लायट कार्मेल ध्याना कोंकणी कन्नडा इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्यात. ह्या डायरेन कितें आसा सकट मागणी नोवेना हर एका दिसाची वाचपां किर्तनां नियाळ सांताची जिणी तशेंच कुर्साचो सांजवाव हाचे विशीं माहिती. कुटुंबांत शेजारा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा काणीक जावन दिया. हर एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली.
मंगळूर, उडुपी, कारवार, गोंया, मैसूर, बँगलोर, मुंबईच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजूच तुमची प्रती घेया आनी नवें वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करया. Thank you.